मनाच्या अंजा केन्ना पर्यंत दोस्ताय स्वप्नांत म्हज्या तुजे विशीं हांव चिंता सदां मूत ही म्हजी सगळी पिशी जाल्या मोगाये वेगी गोपाल म्हज्या दाखय मोग तुजो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो मोगाये वेगी गोपाल म्हज्या दाखय मोग तुजो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो रंगीन ताळो तुजो कानार पडटाना कुडींत कितें गीत भोगता आंजाल घाल तुजे लजेन ते फुलताना काळजा उडी धडधडता हो चिंतनांनी येवन स्वप्नांनी सतो जाशी मुझे मोगाये वेगी गोपाल म्हज्या दाखय मोग तुजो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो डॅनियल क्रास्टा आणि मनेस्टीन आयरीन क्रास्टा तुम्ही दोगांयनी पान पडूक दाग दिवन तांकां स्वागत करूं विनंती हो मुखार या दोन ताळयो तांकां दोन ताळयो सोबास सर मोगाचनो बरो दीस सुमेश सामाकता आज कच्छेच्या डिमेरलो गेला कुटुंबान हांगासर सगळ्यांची तोंडां पळयतना खुशी जाता पण एक बोब मारा पळय इल्लीशी बोब मारा मेक द नॉयज इल्लीस आवाज तितलेंच तुगे म्हणना आनी सांगाता आमच्या लोरट्टेच्या क्रास्ता गेल्या कुटुंबान एक दोन ताळयो म्हणी मारा तुम्ही ताळयो मारा जोन वाव कित्याक म्हळ्यार एक MC जाल्यार पयले तुमच्या डाव्या उरू पाडयचे देखून इल्लो उरू पाडलो ह्या दोनूय कुटुंबान संतोष संभ्रम देवाचे दराळ बेसावांनी आज एक संभ्रम जाता ताका आमी करार म्हणटा आमकां कळीत आसा एक दिवो कळचे पोंदा दवरल्यार तो केन्नाय उजवाड दिना हेरांक जर तर तो एका दिवटेणेर वयर खंयसर दवरल्यार हेरांक परजळ दिता आपणा ते आकर्शीत करता आणि तो करगता आणि तेंच म्हणटा आमी काजारी तशेंच एकामेकाच्या सुखांत दुखांत वांटेली जावन अखेर पर्यंत मोरा पर्यंत आमी उतर भास दिवचे आनी जियोवचे ताका म्हणचे आमी काजार आनी ताची काजाराची पयली तयारी आसा आज करार एक बांदगड जाता एक सोल्लो तीर जाता मोग जाता दोन काळजां सांगता मेळटात असल्या बगी कार्यांत फ्लॉयड आनी डेलिया आयवीन आज एक जातात देखून ताच्या फुडें हांव हांगासर आयचो नवरो फ्लॉयड मनीस फ्रांसीस डिमेल्लो आनी मनीसीन विरोनिका डिमेल्लो हांचो एक मात्र सुपुत्र खंयच्या कोण शागेव आसा हेणें पाडुबिद्रीतान उडपी वसा हेणें खंयसर आमच्या तिशेन कासरगोड वसा लोरट्टोया कोडयाळ वसा खंयच्या हॉलांनी पळयल्यार ही वस्तू तरणाटो कार्यनिर्वाहक म्हज्या तल्या कोणशा बसयल्ले हेणें कित्याक म्हळ्यार एक सुबीत भुरगो हांवें 12 वर्सां आदीं कार्यनिर्वहण करतना तो देडो बसल्लो आनी त्या दीस ताका हांवें ओलायल्ले अर्जुन राम पलाब्री एक सुबीत दिसचो तरणाटो म्हणून देखून आज तो एकदम सुबीत एकदम बरो भुरगो कित्याक ह्या तरणाट्यान आज काजार म्हणल्या बांदान एक वर्त आसतना ताजी पुर्विली तयारी आसा करार देखून फ्लॉयड तुका उल्हास मागता आनी तुवें तो फुलांचो बुक्को घेवन दायकन वेदी घेवच्यो 2 ताळयो दिया ताका
एकलो तू एक मात्र सुपुत्र म्हळ्यावे हांवें कितले आसात काले म्हूण कांय विचारना हांव इल्लो दोशी दिवन एमसी म्हूण उरले म्हणटात हांव ते म्हणना कित्याक म्हाका ताका पळयतना केदाळे खुशी जावचे काडना मिशोना इल्लें मात उरलां अशें म्हणचें आनी ताणें म्हजे लागीं केदाळे म्हणलें आसा म्हाका देवान एक बरें भांगार भुरगें चेडूं भुरगें दिलां म्हजे पतीन जावन देवान रचलां विंचलां ताणें आशिर्वाद दिला आनी 307 मनीस दिनियल क्रस्सा आनी मनीस आयडीन क्रस्सा एक बरोबर उबें रावप पळय दोगांय उबें देवान ताका दोगां भुरगीं दिलीं दोगां भुरगीं आनी तांतलें पयलें जावन आसा डेलिया आयवीन डेलिया म्हळ्यार फूल परमळ आयवीन म्हळ्यार मोगा आनी ताका आयवित्त म्हणचें ताणें आनी ते एकदम सुटसुडीत आनी दुसरें जावन आसा तांचें दुसरें बाळ जेनिफर आयरिल डेनिशा ओके टेनिशा ओके बारी सोबीत नांव ती फुलां बरी परचड देखून तुमकां हांव विनंती करतां तुमच्या मोगाच्या दुवेक आनी भयणीक तुमी भितर वचून आपण हाडचें आनी वेदिकान सोडचें असो दोगांय हातांत धरून वचा आज फ्लायटान एक बरो बुक्को हाडला बुक्क्या भितर 1,01,000 चॉकलेट आसात गी तुमकां गोत्ता गी केन्यू तुमी गेस करतात गी ताच्या मोगान हाडलां गी होकलेच्या भयणीच्या मोगान हाडला म्हाका एक गोत्तो ना तुमी दिसारा आतां दोगांय गी हो व्हडलो शाणो देखून म्हणजे एमसी हुशार म्हणून दोगांयनी आनी भयणीन तेगांयनी मुखार येवन पानपोड उदक हाडन तुमी स्वागत करूं हांव विनंती करता मनादीक बाप फ्रांसीस क्रास्टा आमच्या लोरेटो फ्रिगेजीचे विगार आनी सगळे दीस मनादीक बाप जेराल्ड लोबो आसात उलिया फ्रिगेजीचे विगार कापुजीनी याजक तांकांय हांव स्वागत मागता आसतना तांकांय 2 ताळयो दिया तुमी दायकन मुखार येवन सगळ्यांकी पानपड उदक दिवन स्वागत करूं विनंती मुखार समेस्ताक पानपड उदक आयलें पावले गे आज म्हजे विशयन कांय उलोवंक न्हू ओडपण उलोवंक हांव ओडपण उलयना तुज्या व्हंकले विशयान बरे गूण मात्र सांगता आतां पळय तोंड फुल्लें राजधानी एक्सप्रेस आवरी बरें करून सुबी दिसलें देखून आज संतोश आमकां आमच्या सांगता मनीसीन सुनीता क्रास्ता आसा खंयसर आसा ती आमच्या दुखी सायबीण वाड्याची गुरकार आनी आमच्या व्हंकलेची मावशी ती काय 2 ताळयो दिता कित्याक वाड्याची गुरकार जावन ती बरी सेवा दिता आनी फादर फ्रांसीस क्रास्ता आनी फादर जेराल्ड लोबो आनी वाड्याकारांनी तुमी मुखार येवन ह्या कार्याची सुरवात मागना विधी मुखार आरंभ करूंक हांव विनंती करतां ताच्या पयलें फ्लॉयड आनी आयवीक 2 ताळयोचो शिवोर जबरदस्त शिवोर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मुनशार असणारा तुझे शेव काशेता संसार तो वेरोसलोय सुंदर तो केलोय रावळे सारखे नेटोन मुनशारय केलोय ओगळीक तुका सदां पावो येर असणारा हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मुनशार असणारा तुझे सशेव काशेता सोम्येच्या बडव्यान मरेस बॅडली नमान मरिया कृपेन मरलेले सोमी तुझे सांगता श्रेय आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो आपल्या सोम्याची साकन नमान मरिया कृपेन मरलेले सोमी तुझे सांगता श्रेय आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो आणि देवाचो पूत मणेसलो नमान मरिया कृपेन मरलेले सोमी तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती देवाच्या मये आम्हा बसून विनंती कर माग्या येसोम्या बुडवेच्या इस्पेरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान म्हूण शपन घेतलेले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्ट आणि कुर्सा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे
तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता त्याच क्रिस्त आमच्या आत्म्या मारी पाहत आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बडव्या मुछे राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबेन मुजी मोत वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आता देवाचे उतार वसचे. सांजो आमचे उतर जसे बापान तुजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगान रावा जय. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसां. तसे तुमी म्हजे उपदेश पाळ्यात जाल्यार म्हजो मोगान रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हो शक्ती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतारे. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, फ्लॉयड आनी डेलिया आज एकामेका मुदयेद्वारे कराराच्या बांदांत येवकोटून उपरांत काजाराच्या सक्रामेंताद्वारे तो सक्रामेंत घेवन हे कुटुंब बांदून हाडूंक आज बैसरत आसतना आदी मागात हांव आमकां कळीत आसा देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणें ह्या संवसारींत धाडलो. आनी देवाक कळीत आसलें मनशाक रचल्या उपरांत ताणें एक एकल्यांनी आसचें बरें न्हय त्या देखून आपलो मोग वांटून घेवंक तशेंच एकामेका उलोवंक एकामेका सूख दूख बगूंक आनी एकामेका प्रोत्साह दिवंक एकामेका मानान लेखूंक एकामेका गौरवान लेखूंक देवान आदाम आनी येवे मरिफात दादलो आनी स्त्री जावन रचलें. ताच्या उपरांत थंय तावन तो उपजल्लो मोग जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन ताणें भरपूर मापान तो पोंताक पायजे म्हणून ताणें आमकां हर एकल्याकी कळीत केलें. आनी कसो बापान आमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो तो उपादेश ताणें दिवन एक दादलो आनी स्त्री ह्या दादलो आनी बायल तीं दोगां विंगड न्हय बगार एका काळजाची एका मोणाची जावन सांगतपणान तांणी जियोवन तो देवान जेजू क्रिस्ता मरिफात दिल्लो तो मोग एकामेका वांटून घेवन हे कुटुंब बांदून हाडूंक मात्र न्हय बगार सांबारा समाजेंत एक बरें जिवीत जियोवन तो जेजूचो मोग व्यक्त करूंक जेजून तो उपादेश दिल्लो जावन आसा. आनी तसो उपादेश आतांच आमी आयकल्ल्या जुवांवच्या वांजेला मरिफात थंय जेजू हर एक पावटी मोगा विशयींच थंयसर उलयता. आनी मोग इतलो गुंडाय सोगी आनी मोगा द्वारे कितें पुरो आमी करयेत कितें पुरो जाता आनी मोगांत हरयेकी तें आटापून आसा म्हणलो तो गूढ तो गुंडायची चिंतना आमकां थंयसर ती मेळटात. त्या देखून आयच्या दिसा पयले मॅट लॉयड आनी डेलिया ती काडटा आसतना आज कितें तांच्या मोतयेंत तांच्या काळजांत देवाचें उतर तें रमता त्याच प्रकार म्हणजे देवाच्या आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान दिल्ल्या त्या मोगाच्या सावळेंत ते हर एक दीस म्हणले बरी जिविताच्या हर एका मेटा ती मुंदरसून व्हरून तो मोग कसो तांणी भोगला तो मोग एकामेका दिवन आनी एकल्याकी तो दिवचे बरी तसो तो जेजू क्रिस्त आशिर्वाद दिवन दी म्हणून आमी तांचे खातीर आज मागया. पवित्र विचार मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायन समजून क्रिस्तांव कुटुंब मोगाची मंदिरां करूंक आदार दिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सामाजिक आणि राजकीय फुडाऱ्यांनी लग्न जिविताचे महत्व उकळून धरिशे आणि हे दिशेन बरी कुटुंबा रूपीत करूंक योजना म्हणून हाडूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. आज लग्ना करारान भितर सरल्या आमच्या डेलिया आणि फ्लॉयड हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी तांच्या लग्नान फावो ती तयाराय कर. तांच्या बेसाची कायदे जबाबदारीन पाळोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. ह्या लग्न करारा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां सदांच एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियोन दीत म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. लग्नाचो बेस सोडूंक तयाराय करच्या स जोडयांनी तांच्या बेसाची गंभीरता आनी जबाबदारी सारकी समजूंक तांकां तुजो आदर दी म्हूण मागता. हांगासर जमिल्ल्या समेस्तांनी ह्या जोडयाक सदांच उत्तेजन दिवंक आनी तांणी बरें कुटुंब बांदून तांकां कुमोग करिशे आमी तुजे लागीं मागता. आमची मागणी प्रत्येक तरान फ्लॉयड आणि डेलिया ह्या दोगां जाणां भुरग्यां पासून सर्गेंच्या बापाक भेटोवन सोम्यान शिकयल्या मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आतां होकले न्हवऱ्यान घालच्या मुदयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आधार, सोमी तुमचे सोवें आसो. प्रार्थुया देव आमच्या बापा, लग्नाचो करार संभ्रमच्या ह्या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्तू जावन तांणी एकामेका दिवच्या मोदयांचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो उतरावर तो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यान एकामेकाचो मोग करूंक आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोश बरी जिणी जियोंक तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. स्पर तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो ह्या जोड्याचेर आनी तुमच्या सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सोम्याक दिन वासुया तो बोरो, सोम्याक दिन वासुया तो बोरो, सोम्याक दिन वासुया तो बोरो. मोगा परिमिता सो खोरो, मोगाळ पुता सोवें आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. लोरेत सायबीनी बगेवन कुर्सोचे कुरवें निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वां बशी. लॉर्ड फ्रिगेजीचे वेगार हांगासर येवन त्या मोदयांचेर देवाचे तराळ आशिर्वादांत आनी मागलां. ह्या जोड्याक बरें मागलां. खंडीत जावन तांच्या मेसा वावरांत तांकां आमी सर जैत मागता बरें जावं दी फादर अशें आशयता. जेराल्ड लोबो कापुजीन याजक पारंगी पेटे सांगाता आमच्या उलिया फ्रिगेजीचे विगार तांणी देवाच्या उतराचो अर्थ दिला. तांकां दोगांयकी आमी काळजांतावन आभारी आसां. देव बरें करूं म्हणटा. जाता जाल्यार 2 ताळयो तांकां दिवन उल्हास पटयता. थँक्यू फादर. तुमी एक घडी बर बसा, एक घडी बर बसा. तुजें इल्लें नशीब केदाळाय तुवें उबेत्तर रावचें उलोवचें. खोकले म्हणून नासता बळे भितरल्या भितर हुस्कार नुस्कार नासता तो. सडाबत कराराचे दस्तावेज आनी मुदयो आजकाल पाद्राबत्त करतात. फादरा भाड्या पयलें म्हळ्यार हांव करता फादर हें कितें म्हजी एक दस्तूर म्हणून हो उस्तून उस्तून फोटो काडटा म्हजी दस्तूर वाचतना. ओके
नवरेच्या कुशीन तावनो साक्षी आसात मिस्टर डेव्हिड डिसोजा दायकन तुम्ही मुखार येवचे सर मुखार या नवऱ्याच्या कुशीन दायकन तुम्ही उभे रावचे दायकन येया आणि होकलेच्या कुशीन आसात मिस्टर अल्फोन्स क्रास्टा दायकन तुम्ही मुखार येवन थंयसर होकलेच्या कुशीन रावचे सायन घालून जाला आणि इतल्यान हांव चिंता आमच्या नवऱ्याचो बापलो भारी नावाड दी कातोलीक सभेन बरा मुस्तू वावर सॉरी मावळो ते मावळो आनी बापलो थोडे फाटी इशीन दिशीन जाता कित्याक म्हळ्यार मोगाचो इश्ट तो देखून आनी तिसल्यान मिस्टर अल्फोन्स क्रास्टा तो बापलो हय इश्टलो मावळो जालो तिसलो बापलो ह्या दोगांयकी तिसल्या बापल्याक इश्टल्या मावळ्याक 2 ताळयो दिया 2 ताळयो तांकां विलपीन ताळयो बऱ्यो दिल्यो बँड बरें मारलें आनी व्हडली चक दिल्यार वडना म्हण ताणें सांगलां म्हजे कडेन तें पयलीं सांगून सांगलां हुस्कार नासता तिगी पूण एक दस्तावेज तुमच्या मुखार दवरता हांव कंडीस जावन फ्लॉयड आनी डेलियाच्या ह्या लग्न कराराचे दस्तावेज सायन येदुळूच जाल्यान मोदी अदल बदल करतात तांच्या मुखार हांव हें मुखार तुमच्या मुखार दवरता फ्लॉयड वर्नन अँटनी डिमेल्लो व्हडलें नांव संता भक्ताचो व्हडलो अभिमानी आमचे डॅडी आनी मम्मी आनी पूत आसा मिस्टर फ्रांसीस डिमेल्लो हांगासर आसात वा आत पळय ते पयले काँग्रेसांत आहले आनी तशेंच मानेसीन वेरोनिका डिमेल्लो दोगांय आसा तांकां दोगांयक 2 ताळयो दिया आमच्या नवऱ्याचे मोगाळ डॅडी आनी मम्मी कित्याक आमकां एक गुरू समान ती खंयसर गेल्यार आमकां ती दिवचे आमकां साक्षी दिवची आमकां मार्गदर्शन दिवचें वडिलां देखून आज म्हाका एक खुशी आमचे मोगाचे मनशाच्या पुताचे करार जल्मल्ली तारीख आसा 1989 व्हडली प्रायज जावन ताका ल्हानसो भुरगो तो आनी बाप्तीस दिल्लें 7/1/1919 डेट साडावात सांगनात आजकाल भितर दवरतात कित्याक इंटरनाटी डिमेल्लो कंपाऊंड मॉर्गन गेट्स मँगलोर हांचें व्हडलें घर आसा थंयसर सेंट रिटा चर्च कासिया हांची वस्ती ही नवऱ्याच्या कुशीची आनी होकलेच्या कुशीची आनी कांय उणें पडना जाय तितल्या तांच्या डॅडीक आनी मम्मीक पळयल्या बापल्याक पळयल्या कळटा नवऱ्याचो होकलेचो डॅडी आसता वळें कसो घेवन आमचे मिस डेलिया आयविन क्रास्टा हांगासर आसा 26 दिसा आज आनी तें ताचे मोगाची डॅडी आनी मम्मी आसा मिस्टर डेनियल क्रास्टा आनी मम्मी आसा आयरीन क्रास्टा तांकां 2 ताळयो दिया दोगांयकी येदोळसा आमी तांकां पळयलां आनी तांचे धाकटे भयणी आसा थंयसर जल्मल्ली तारीख तें सड्ड ताकाय प्रायज जावना जस्ट जावन जाली मात 1996 ते डेट ऑफ बर्थ मात खंयचो डेट म्हणून सांगना हांव कित्याक म्हळ्यार हो गेम आसा मागीर जर तर तुमी करेक्ट सांगल्यार तुमकां बरें प्रायज आसा तें कोणें सांगलां नवरेन आनी व्हंकलेन सांगलां बॅप्टायज केल्लें 1996 23 मार्चांत आवर लेडी ऑफ डॉलर्स वार्ड दुखी सायबिणीची वाडो लॉरेटो फिर्गस अशें आवर लेडी ऑफ लॉरेटो चर्च तांणी 6 म्हयन्याचो अवधी ताणें विचारली आनी तें पयलें केल्ली चीट जाल्ल्यान हांगासर दोगी साक्षी आसात तांच्या मुखार आतां फ्लॉयड आनी डेलिया एकामेका मुदयो अदल बदल करतात ते घडी व्हरतो संतोष संभ्रम कित्याक देवान 2 काळजां एक करचें त्या वयल्यान मनशांनी खंय अशें मलगड्यांनी सांगलां आयकलां फ्लॉयड डेलियाक म्हणजे ताका मोगान ताणें आपोवचें आयवी म्हणून वय मो घरापर आयवीत म्हणचें मोगान तुज्या मोगाचो गुर्ज जावन ती कराराची मुदी तुवें अर्पण करची दावा करगां दिवचें आनी हो गुलाब दिवचो दायकन मुखार घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास हातान घेवन मोगा हात दितलो तुका हांव भास हांवें चिंचे हांव तिल्लो शाणो म्हणून वो मुजेर निवडलो शाणो ते व्हंकल घालता बसर ओगेत रावला म्हळ्यार तितलो हुशार म्हणा हांवें चिंतो करतना वण्णा दस्तावेज आसा हांगासर दोगांय साक्षी मुखार तुमकां दितली आनी ती दस्तावेजां तुमी अदल बदल करची मिस्टर डेव्हिड पयलें तुमी दिवचें तें दस्तावेज नवऱ्याक दिया दायकन फ्लॉयड मुखार सर दस्तावेज पयलें तुज्या व्हंकलेक दी आयवीक दी जोरान 2 ताळयो मिस्टर अल्फोन्स तुमचे दस्तावेज दायकन व्हंकलेक तुमी दिवचे या दायकन फ्लॉयडाक दी
आयवी पळय केक बरी आसा तुमचे बरी सुबेत आसा जेन्ना ती आमी कातरता तेन्ना आमकां गोडसाण दिता आनी आज ती केक तुमची दोगांयची ही तांच्या तो संवसारांत हांव काल उलयत्या पण आसूं दी ती केक तुमचे बरी गोडसाणेची जावन दी हेरांक आदर्श जावची जावन दी मस्तू केकी दुसऱ्या कडेन कातरले फ्लॉयड आज तुज्या जिवितांत एक टर्निंग पॉयंट आमी म्हणटा देवान सांगात दिवंक तुजी बोर काण तुका सांगातीन रसला जावं अर्गां तुमच्या डॅडी मम्मी सांगाता आनी आमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबादार सांगाता हांव तुमचे लागीं विनंती करता ही कराराची केक कातरो विनंती सगळ्यांनी हात दिवचे तुम्ही सगळ्यांनी हात दिवचे हांचे सांगाता तुम्ही कातरीचे अशी म्हजी विनंती मुखार संभ्रम सांगा सर डायनी आणि शायनी खंय आसा ते आयल्यात घ्या सांगा सर येवनात न्हू ती दोगांय ट्विन्स आज तांचो आजत न्ही तांचो बर्थडे आजत वय आजत बर्थडे तांचे न्हवरे आसात मिस्टर अनुष आणि रायन आसात की खंय सर आसात अनुष आनी रायन आयल्यात की पेरेंट्स आसात मिस्टर डेविड आनी शिला मुखार वय वय या तुमी या तांच्या या दोगांय या ती न्हवरे तांचे वांगडा गेल्यात की तुमी इल्ली सायडीक रावा अन्नेकलेसा मानेसीन आमची मसीन डिसोजा तिजो काल बर्थडे वय मो तुजी मावशी तिका कितली प्रायज जाली हांव सांगना काल तिजो बर्थडे मसीन डिसोजा तुमी दायकर मुखार येवचे हांगासर प्राय कितली जाली म्हणून हांव विचारना तुमच्या भुरग्यांची विचारना दावा कर एका दुयेच्या काजाराक हांवें एमसी केल्ले ते म्हजें बाग हाच्या काजाराक अशें म्हाका अवकाश दिवना न्ही दिला बट जावना पण ना बट तांचे कडेन तो मोग आसा म्हाका पूण तुमकां तुमच्या दोगांयच्या भुरग्यांक आनी तुमकां हांव दराळ आशिर्वाद मागता हॅपी बर्थडे म्हणटा मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स डे म्हणटा देव तुमकां भलायकी दिवन दिया आज काल आमी सगळ्यांनी आशेवचे पयसो दुडू म्हणून पूण देवा कडेन आमी मागचें भलायकी आनी आशिर्वाद देव तुमकां तें फाव करून म्हणून आशेता मुखार सरा ते गाय हात दिवन केक कट करा जाय तितले काय Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. भलायकी मागोवंक हांवें कोणाक सांगूना आमच्या फ्लॉयडाची आशा कितें की म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबा मदले 5 जाणांनी दोन शब्द उलयचे की थंय ताजी रिक्वेस्ट आसली देखून तुमची वळख तुजी वळख सगळ्यांक आसा फ्लॉयडाची वळख आमकां सगळ्यांक आसा पूण कोण पळय कोणाक विंसलां तांणी डेविड अंकल तुमकां विंसलां म्हणल्यार म्हाका गॅरंटी करता आसा पळय तुमी मुखार या मावळे या आनी कोणाक विंसलां दायक करून तुमी मुखार या एक घडी बरें या एकल्याक 2 मिनटां चड उलोवंक हांव दिना अवकाश कित्याक न्ही जाल्यार मागीर म्हजें कार्य इल्लें लांब जाता भोव मोगाच्यान देवाच्या रचनेच्या योजनांत मनशाक विशेष स्थान आसा हे योजन जारी जावच्यांत कुटुंबीक फाटथळ जावन आसा फ्लॉयडाच्या जिवितांत हो सगळो हप्तो प्रत्येक जावन आयचो दीस व्हड महत्व असो नव्या जिविताक नव्या जबाबदारेक उतर बस दिवन फुडें सरचो आज घेतलो निर्धार सारक्या रितीन पाळन आदर्श जावन जियोवंक हेरांक मार्गदर्शन दिवंक ह्या संदर्भी हांव एक 5 संगती उल्लेख करूंक आशेता पयलें उंचलें शिकप
येदोळस फ्लॉयडान मास्टर सनद जोडले आसता जिविताची मौल्य समजोवंक अर्थभरीत रितीन आर्थीक रितीन बळवंत जावंक जोडले शिकाप आधार जाता. दुसरें देखी बरीत साल समकण ही आमकां समाजांत गौरव मेळटा, मान वाडटा, जिवीत सोंपता. तिसरें कुटुंबांत आपली जबाबदारी सांबाळची. जाणवाय, सोंसणीकाय, विशाल मनोभाव जिवितांत रुपीत केल्ल्या वेळी सलीसायेन जबाबदारी पाळोवंक साध्य जाता. चवथें बरें वा वायटा मदली विंसवण करची. सारकी विंसवण जावन आसा जिविताची भद्र बुन्याद. पांचवें आदर्श जिणी जियोवची. वडिलांनी दायज जावन दिलेले बरे गुण आदर्श जिणी सदांच जियोवंक प्रयत्न करचे. मंगळूर शहरांत काश्या फिरगजेंत वस्ती करचे लोकां मोगाळ देव बिरांतीचे कुटुंब जावन आसा मानेस्त फ्रांसीस डिमेलो आनी मानेस्तीन वेरेनिका डिमेलो हांच्या कुटुंबा वरतांत फुल्ल एकच एक कळो फ्लॉयड डिमेलो थंय हांवें उल्लेख केले सक्कड गूण आटापून आसात. उंचले शिकाप आपणावन आर्थीक रितीन सदृढ जाला म्हणयत. मलगाड्यांचें सादें घर आसलें व्हड बंगलो जावन उबारली शाती ताची जावन आसा. सर तालेंतांनी बरयल्लो युवा मुखेली, युवा कलाकार कुटुंबा जिविताक मुखार सरच्या युवा जाणांक आपल्या उतरांद्वारे प्रेरण, कुटुंबांतली कार्य सोबाणांक कार्यनिर्वाहक जावन लोकां मोगाळ जाल्लो. सबार नाटक आनी विविध पात्र, सबार फिल्मांनी अभिनय केल्लो अप्रूप एक कलाकार. सगार संघ संस्थांनी आपली सेवा विशेष जावन कोंकणी नाटक सभा हांत ताचें मुखेलपण, लायक म्हणयारी जावन वाड्यांत फिरगजेंत विशेष सेवा असल्या गुणा शेगुणांनी बरयल्लो आमचो फ्लॉयड खंडी जावन ताचें मुखेलें जिवीत नंदन जावन दी, जावच्यान कितेंच दुबाव ना हेंच आमचें मागणें आनी हांवें आयच्या दिसा ताका आशेवचें. सांगताच जिवितांत आज ह्या फावंडाक पावोवंक कारण जाल्ल्या मोग आनी त्याग केल्ल्या आपल्या जल्मदातारांचो तांच्या मुखल्या जिवितांत तांकां मोग आनी सेवा दिवंक विसरनाका म्हणलो इशारो दिवन फ्लॉयड आनी डेलिया तुमकां आयच्या दिसाचे रास उल्हास पटयता, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. देव बरें करूं. हें तुजे विशयान मस्त वर्णन केलें. म्हाका आतां तुका गोत्तू नाटलें वण्णा, म्हाकाय गोत्तू नाटलें तर बरें जालें. तांकां 2 ताळयो दिया. तुजें बंगलो आसा, नाटकांत एक्ट करताय, MC करताय म्हणून सगळ्या संवसाराक वता. भितरले गुण काले की म्हणून तुज्या व्हंकलेक विचारता. पण तुमच्या गोश्टींतल्यान म्हाका 1-2 शब्द उलोवचे जाय. कोण उलयता? कोणीय उलयत, रॅन्डमली उलयत, प्रिपेर करचें म्हणून ना. तुमी बसा. म्हजें मोगाचें डेलिया ताका बरें करून ताका शिकाप दिवन बरें करून वाडोवन आमी ताका बरें करून वाडयलां. तशें तें आमचें मोगाचें आमच्या वाड्यांत आनी आमच्या कुटुंबांत तें बरें भुरगें. तशें बरोच आसा न्ही, बरो तो दिसता. तशें आमचें तें मोगाचें म्हज्या
ताच्या धाकट्या भयणीगी तशें मोगाचें जावन आसा ते म्हजें मस्त मोगाचें जावन आसा ताच्या डॅडीगी बरें मोगाचें जावन आसा सगळ्या आमच्या कुटुंबाचें तें मोगाचें जावन आसा डेलिया तू सकडा मोगाचें म्हणून खंडीत जावन कशी जाली आनी इल्ले वेळ सोडल्यार तुजी मम्मी रडटा आतां तूं आतां फ्लॉयड हाडलें तूं घाला तशें करताय कांय करूंक ना बट तुजी तुमकां मोग करतले तुमचो न्हवरो गॅरंटी म्हणटा कित्याक कोत्ताय तो पापिल्लोसो बावडो बारीक जाला म्हजे बरीत बेश्टे म्हळ्यार काय चिंता नाका आतां कित्याक मोगाचे व्यक्ती ते हांव कित्याक सभार कार्ये हांवें हांगासर चलोवन व्हेल्ली आसात तुमी मोग दिल्लो आसा बेसांव दिल्ले आसा खंडीत जावन तांकां 2 ताळयो दिया इल्ले पांय ओडल्या मात इल्ले तोंडार इल्लो आसो येता नाटल्यार ही गुमटा बरें उलयला कोणी आज पसंदी करना कोण उलयता पळय तुमी उलयतात की 1-2 मस्त सिंपल ल्हानपण मस्त जोर आसले ते म्हळ्यार आमी लायक रजेन पुरा रावूंक येताले न्ही म्हाका काल सांगचें गुर्तू ना ते सांगता हाजे विशयान बरें भुरगें सिंपल नो स्टाईल कंप्लेंट्स ना ते मस्त हेल्पफूल खंयचेंय आमी हेल्प इसरता ना म्हणना सगळें काम करता आमच्या घरा लायक रावंक येतना म्हणजे मम्मीन केलें काम सांगल्यार फस्ट तें येता हांव वचना ते त्या विशयान पुरो मस्त बरें आनी सगळीं जाय ताका हसता मस्त हसता तो चीत दिवन आयकता हांव थंय वचून गेल्यार काम करता की ना गी म्हणून तो तोय मस्त बरो तो बरो जाल्ल्यान तितलो गरो जाला तो आयवी आमच्या कुटुंबांत हें मलगडें चेडू तशें व्हडले 2 जाण ताका भाव आसात 5 जाण तांचे कडेन तें बऱ्यान तें चलता आनीक आमच्या कुटुंबान तें बरें करून चलोन वता सगळ्यांक वळखता सगळ्यां कडेन बरें करून चलता तें सगळ्यांक कितेंय जाय जाल्यार तें तांकां सगळ्यांक भाव भयणींक बरें करून सुदारसून व्हरता आनी सगळ्यांक तें मोगाचें आई म्हळ्यार सगळ्यांच्या तोंडांत आमच्या कुटुंबांत तें मालगडे चेडून जावन आसा तशें बरें आयवी म्हणून सांगल्यार आमच्या कुटुंबांत सगळ्यांक बरें जाता तशेंच ताजो न्हवरो फ्लॉयड सगळ्यांक वळखता सगळ्यांचे ताचे कडेन उलोवंक येतना आसोन आमकां स्वागत करता तशें हांव दोगांयकी बरें मागता तुमी उलयल्लें पळयतना तुमच्या कुटुंबां इतलो स्वागत करता आनी म्हजे जाल्यार बावडा आनी ते प्रितामी आमकां सोडून घालता घेवन गुर्त ना फ्लॉयड बेश्टें म्हळ्यार आमची लिनेट बाय आसा हांगासर न्हय राव तूं टेंशन करना तूं बस तुमी उलयता 1 मिनट कालीक म्हळ्यार लिनेट मॅडम गे म्हाका पुलीस म्हळ्यार इल्लेशें बें गेदाळे लिनेट मॅडम आमची इन्स्पेक्टर जावन पुलीस डिपार्टमेंटान वावर केला दनपर मागता आनी म्हजी इल्ले लाटपट्टू वळख करून दिल्ल्या जिवडाक देव बरें करूं सगळ्यांनी डेली ह्या विशयान ते सांगलें पूण आमचो फ्लॉयडा विशयान देखल्या बायन मात सांगलें आमचो फ्लॉयड बरो भुरगो दोगांय विशयान जाय आई बी जाल्यार ते फादर मुल्लेसान सोशल वर्क करता काम करनासता त्या सोशल वर्काच्या वर्डाच्या ते गीत ताचे ताणें करचें ताचें कर्तव्य तें करून आसा बारीस सिंपल इंडिया लिमिटेड म्हणटात पूण फ्लॉयड सामा उलटो तो थोडे फाटी MC जावन करतना सबार जाणांक आसयता आयच्या वाचपांत उतरां आयकलीं आमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून देखून फ्लॉयड आनी डेलिया तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय पूण एक हांव सांगता तुमचे मदें विश्वास आसूंक जाय केदेंच दुबावाची खंयचीय हें तुमच्या जिवनान येवंक नजो तुमी कशें एकामेकाक मोग करतात गे तशेंच तुमच्या मालगाड्यांक तुमी मोगान पळयचें ह्या वखदाक MCन येदोळूत 2 मिनटां म्हळ्यान 1 मिनीट जालें म्हण चिंता ह्या लोरेटे मायेची कांटभर आशिर्वादां तुमचेर वतुली आनी 3 दिसांनी तुमी काजार म्हणल्यार 3 अक्षराचें कुटुंब बांदून हाडटात तुमकां दोगांयकी बरें मागता देव बरें करूं थँक्यू एवरीवन फ्लॉयड आनी डेलिया तुमकां उल्हास दिता फ्लॉयडाक 15 वर्सां हांव वळखता ताणें MC करून सुरू करतना वळखता आनी आमचे मदें एक बरो संबंद आसा आनी डेलिया विशयान ताणें सांगिल्लें आसा आयकल्लें आसा पूण ताच्या व्हंकलेक पयिल्लें पळयल्लें हांवें आजत वय म्हाका न्हू
पयलें सांगचें तर दोगांती एक बरे गुण आसात. सोशल वर्क जावन MSW जावन डेलिया फादमुल्ला संस्थांत वावर करता. सांगतास फ्लॉयड MBA शिकप ताचें जाला. एक बरो कार्यनिर्वाहक, बरो नट, बरो उलोवपी, बरो गवपी. सांगतास डाडा मम्मा हुशार नासल्या वेळार एक बरो रांदपी जाल्लो आसा. हांवें फोन करता आसतना घरा कोण नांत रे बाबा हांव तर रांदते आसा म्हणटालो. आनी अशें डेलिया कांय कश्ट जावचे नात. तुमची ड्युटीर आसल्यार फ्लॉयड सुदारसितलो आनी फ्लॉयड की MC करूंक गेल्ल्या वेळार डेलिया सुदारसितले. सांगतास डेलियाक एक सांगचें तर फ्लॉयडाच्या घरा एकलोच तो म्हळ्यार एकलोच सुपुत्र. ताची मम्मी डॅडी आसात, दोगांय सिनियर सिटीजन. जशें तुज्या डॅडी मम्मीन तुका बरेंकन पळयलां, तूं तांचो बरोकन मोग करताय, तशेंच तांकांय तूं बरेंकन सांबाळ व्हरतलय म्हण आमची खूब पत्यणी जावन आसा. ऑल द बेस्ट. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फ्लॉयड आणि डेलिया ह्या बागी दिसा तुमच्या तोंडार तो सुंदर हांसो, संद्राळे तोंड दोगांयचे, एकल्याचे न्ही दोगांयचे संद्राळे तोंड म्हणयेत ते पळयतना आनी जाय की खुशी भोगता म्हाका. फ्लॉयडाच्या विशयान सांगता तर तो मस्त खालतो आनी एक दयाळ आनी उदार मनीस. खंयच्या सेवेक तयार, कितेंय टायम ना ताज्या लागीं वेळ ना जाल्यार कशेंयपणी वेळ काण खंयच्याय संगतींनी तो कुमक करूंक कोणाकी तयार. कित्याक म्हळ्यार ताज्या आवय बापाय तावन न्ही, ताज्या आजी आजे तावनूच हांवें आयकलां ती फिरगजेंत आनी वाड्यांत आनी गांवांत सेवा दिवन आसली. ताजो बापूय हांव जेन्ना गुरकार जावन आसलो वय वय तांणी फिरगजेन जायते वर्सां गुरकार जावन आसले ते. ताजी मम्मी तशीच फिरगजेनी सेवा दिवन आनी तेच गूण फ्लॉयड तावन ते आसात ल्हान तावन. आतां जाल्यार फ्लॉयड गुरकार वय वय फिरगजेंत गुरकार. तशें म्हणटा आसतना न्ही जाय की एक सेवेचें एक रगत तांचे थंय वळटा आनी सांगता आस ताका मेळिल्ली ती होकाल डेलिया. ती डेलिया फूल केदाळाय संतोश दिता आनी ते खंडीत जावन फ्लॉयडाच्या कुटुंबांक संतोश दितलीच. कित्याक हांवें एक फाटल्या एक 7-8 म्हयन्यांत हांव तिका वळखता. खरी एका संगतींनी बरेंच आयकोंक मेळटा तिजे थंय तावन. आनी कितेंय आसल्यार तांकां गरज पडल्यार कितेंय आसल्यार तांणी पयलें एक फोन करतात, म्हाका विचारतात जरी सर अशें अशें जालें, अशें अशें करूंक आसा, मुखले स्टेप आमचे अशें ह्या रितीन आमची तयारी केल्या. कितें म्हळ्यार कितेंय जाल्यार तांणी उक्त्या मनान एक विचार विनिमय करून हें सगळें कार्य मांडून हाडलां आसता. फ्लॉयड आनी डेलिया सगळ्या तुमच्या मुखल्या जिवितान हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. सर बरें मागता, बरें बागी लग्ना जिवीत तुमचें जावन दी आनी तसली त्या लग्ना जिविताची 100 वर्सां आचेरसूचे बाग तुमकां फावो जावन दी म्हणून म्हजी आशा. म्हळ्यार तुमचे प्रायज आयजे 140+ तोड. देव बरें करूं. जेरी बाब देव बरें करूं. ताणी कित्याक सबार पदां लिखल्यां आनी ताका ताणी संगीत दिलां आनी ताका कार्यनिर्वहण आमच्या फ्लॉयडांनी केला, आमच्या प्रितमांनी केला. देखून तांकां दोगांयकी देव बरें करूं. एक 2 ताळयो तांकां दिया. आनीक म्हाका बारी खुशी जाल्ली आयवी. हांवें तुका आयवीत म्हणचें म्हणत कित्याक म्हळ्यार हो बरो रांदपी म्हणून काही मोठो जाल्लो दिसना हो. देखून तुवें आनी दोगांयनी घट्ट खावन खावपीस जावन मोठे जायचे की अशें तुज्या मम्मीन सांगलां. दर 1 मिनट उलय तर. आमी बरें करता जावन आसा. कालें उलयचें म्हणून कळना. सो सगळ्यांनी आमच्या विशयान म्हजे आनी म्हज्या फ्लॉयडाच्या विशयांत सगळ्यांनी सांगलें. सो त्याच रितीन हांव फ्लॉयडाक बऱ्या रितीन लायफ लाँग हांव ताच्यो आसतली म्हणून हांव बसते. फ्लॉयड एक शब्द उलय पळय. एकच मिनट. तुवें म्हाका टायम दिल्लो 8 मिनटां. 8 मिनटां जाली आनी 1 मिनटां तुका उलय. हांवें आज सांगलें तुका मायक दिनाका म्हाका म्हूण सांगून. बरें हांगासर आज आमचेर मोग दवरून आमचेर अभिमान दवरून जायतीं जाणां आसात. प्रत्येक जावन आयवीच्या कुटुंबाचे आसात, आमच्या कुटुंबाचे आसात, आमचे इश्ट मित्र सांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आज डेवीड एकला मस्त संगती आमकां सांगले आज आनी खंडीत जावन सदांच आमकां दोगांयके म्हाका मात्र न्ही इवन आयवीक जाल्यार आमकां
फाटल्या 21 मंथसान आमची एकामेकाची वळख आसा एकामेकाची परिचय आसा आनी आमच्या पयल्या दिसा तावन आज म्हणसर आमकां सांगत दिले आसात डेवीड अंकल तशें सगळे कुटुंबाचे मम्मी आसा डॅडी आसा आनी प्रत्येक जावन म्हाका आयवीच्या कुटुंबाचे बरी बरी मोगाची आमकां प्रत्येक जावन आप्पू आसा आप्पू म्हाका काळजाक बारी लागशिल्लें तशेंच दोगां जाण आप्पू आसात एक डेनिश आनी एकले वियोला तशेंच ऑलविन दट्टो आसा ऑलविन दट्टो डेली असो पोदोर आनी आमची वळख जाल्ल्या वेळार सुरू आमची वळख जाल्ल्या वेळार तांच्या कुटुंबांत तांणी मुखेलपणान गेले आसा आमच्या लग्नाक आमगे मुखार पांय काडटा आसतना तशेंच बटिनांची आमची पयली आमची वळख जाली एका कार्यांत काश्यांत कार्य जाताना थंयसर आयिल्लें आनी आमच्या फाटल्या हर एक आमच्या प्लॅनिंगांत ह्या आमच्या कार्याच्या प्लॅनिंगांत ताणें सांगत दिल्लो आसा आनी हांवें सांगचें तर लिनेट बाय आज हांगासर मुखार आयली मस्त विशय आमी उलयले ती हांगासर उल्लेख केले तिणें आनी लिनेट बायची आनी आमची वळख जाल्ली एका कार्यांत तोकोड जाली एका कार्यांत त्या दीस तिका प्रायज मेळिल्लें मस्त वर्सां पयलें 2013 आनी हर एका संगतींत आमकां दोगांयकी तिणें सांगत दिला आमकां तिणें सपोर्ट केला देखून तिका हांवें देव बरें करूं म्हणटा जरी बाब आमची वळख जाली बॉम्बेंत एका कार्यांत जेरी आनी जेरी नायटांत सदर जाल्ले तशें जावी नंबर 1 पितुरांत आनी हर एका संगतीन आमकां तांणी सांगत दिल्लो आसा प्रितमान आज मस्त विशय उलयले प्रितमाच्यान आमची वळख जाली 2008 उर्वाच्या एका कार्यांत विश्वराणी स्टुडियो आमचे उर्बन आसात उर्बन आनी विल्फियाब आनी आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या हांव कोणाचेच नांवां उल्लेख करना हर एकल्यांक आमकां सांगत दिल्ल्याक आमकां फाटल्या दिसान आमकां पाठिंबो दिल्ल्याक आमी काळजांतून आभार मानता तुमचो आमी देव बरें करूं म्हणटा जूड बाब हर एक फावटी तांणी म्हाका फोन करची 11 वरां उपरांत आनी ताणें इंग्लीश उलयलें म्हणटना कळटा म्हाका ताचें एक पेग जालें म्हूण सांगून पूण आतां इल्लें उणें केलां जुडा विशयान हांवें एक सांगिचें म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन जाल्लें ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार 2 दिसां पयलें मम्मीक रक्ताची गरज आसली आनी पयलें म्हाका कॉल केल्लें जुडान राती म्हाका 11:30 म्हाका फोन केल्लें जूड म्हणलो फ्लॉयड हांव आसा तुजी आवय म्हजी आवय आसलें बरी म्हूण सांगून पूण सोनवार दीस मम्मीचें ऑपरेशन शुक्रार दीस रक्ताची गरज आसली आनी शुक्रार दीस सकाळीं ताणें 10 वरां येता म्हूण सांगलें हॉस्पिटलाक पूण अचानक शुक्रारा फांत्यार 4 वरार ताका एक अवघड जाल्लें तुमी आज इल्लें उपजो केलां जावंक पुरो ताका तुमी नांवां ताका मिस जालीं कार्यांत ताचें एक मेजर ऑपरेशन जालें त्या दीस ऑलमोस्ट ब्रेन स्ट्रोक जावन आज खंडीत कोणेंय चिंतूना तो वाचता म्हूण सांगून पूण आज तो जिवन जावन ताका पुनर्जन्म मेळ्ळा म्हूण सांगीत खंडीत जावन जूड तुमी तांच्या फाटल्यान फुल्ल ओपन केला तसो ब्रेन खंडीत जावन म्हज्या काळजाक बारी लागशिल्लो म्हज्या काळजाक बारी मोगा आसो देखून तुमकां हांवें देव बरें करूं आनी हर एकल्यांक तुमकां समेस्तांक कोणाचेच नांवां उल्लेख करना परत हर एकल्यांक देव बरें करूं हांवें हेरां खातीर काम केल्लें हेरां खातीर वावर करून दायजे म्हणल्यार इतलीं कार्यां करता आसतना तुमी बसा स्वार्थपण चिंतेनासतना केल्लें वो कित्याक म्हणटा राती पेग्ग मारतलो पेग्ग मारचो वेळ आसना पेग्ग मारल्यार काही दोगांनी ಒಟ್ಟು मारचें पडटा तें मारनातलो कोण न्हिना आतां तें 4 म्हयन्यांत तें येना सोडा पूण तुमकां हांव बरें मागता कित्याक तुवें तें सिरीक जाल्ले दीस म्हाका सांगलें आसा आनी ताणें त्या दीस म्हाका उल्लेख केल्ले आसा काजाराक MC करीचे म्हणून पूण काजारा दीस हांव म्हाका आनीक दुसरें कार्य आसलेल्यान येवंक जायना पूण हांव आयलां तुका दोगांयकी बरें मागता जाता जाल्यार आमी सगळ्यांच्या नांवान 2 ताळयो दिया नाका जोरान 2 ताळयो एक बरें डेकोरेशन आसा तुमचे मोबायल काढा खाले कामगी म्हळ्यार फर्स्ट एक तुम्ही फोटो काडचे सर टेक 1 गुड स्नॅप अपलोड व्ह्यूज आसा पळय ताका प्राइज वेता ओके विकी कम ऑन फ्लॉयड तू इंगल पळय विकी
कितल्या जणांनी फोटो काढली काढा 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 विकी काढा विकिंग काढा अपलोड कर तुमच्या स्टेटस घालून सोडा थोड्यांक अर्ज जावना म्हणून गेम ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೇಲಿಯಾ ಐವಿ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ 132 म्हणटा तुम्ही दोघांचे म्हाकाय ಗೊತ್ತು नाव विचारता एकच बडी सांगू हांवें ಒಟ್ಟು वेट विचारली साडो जेवंक हांवें कांय विचारूं ना म्हाका तांणी वेट दिल्या एक मिनिट ओके 132 म्हणटात 112 तुम्ही तितले बारीक आहात देखून तुम्ही तांकां जिंकले ना आसून ओके एक मिनिट येता आमचोर ना 115 ओके सर 129 ओके 135 140 138 ओके भारी स्मार्ट आहात तुम्ही कोण सांगता ते गेस कर संगीत यू कॅन गेस द आन्सर 134 ओके 127 yes 140 wow 127 okay 122 नाही एकच पटी सांगायचे चार पटी सांगू आहे ना 115 हा काले बुक कोड हे म्हटले ओके 138 ओके 123 133 and half 133 ओके तुम्ही जिंकलेंगे चिंतिना 130 142 नाही सांगा काही काही बघा न्ही म्हाका काही कळटा 138 गुड 132 139 114 148 137 142 136 137 140 class another 60 133 ओके आणि कोणी आसात गे लास्ट तो असा वेट 73 ओके फ्लॉयडाची वेट हांवें टोटल वेट विचारली टोटल वेट नॉट ओनली सिंगल वेट इन्क्लुडिंग आयवीएस वेट ऑल्सो ओके आणि आयवीची वेट असा 63 136 kg आय गॉट 2 करेक्ट आन्सर्स म्हाका तुम्ही दोगांयनी मुखार येयचे तुमकां एकल्या मात प्रायज दोगी मुखार या दोगी मुखार या हांव फ्लॉयडा विशयांत आनी डेलिया विशयान एक सवाल विचारता तो करेक्ट आन्सर दितात की ಗೊತ್ತಸ್ಲೇ दिवेते बरं आत्ता कशी दिले वगैरे अंदाजेर दिले कोणी सांगू ना म्हाका डाऊट तुका काही फ्लॉयडान सांगला घेवन पयलेंत ना गे बिलकुल ना तसं मांडाल येतात बळे दोगी जण हांव व्हंकलेच्या डॅडी कडेन एक आन्सर सांगून येता ओके 1 to 99 नंबर्स आसात 1 to 99 आनी तुमकां 1 लाख मात प्रायज वेचे हायेस्ट या उणे नंबर खंयचेय संगीत या मिडल नंबर संगीत बट यू कॅन गेस एनी वन नंबर आणि एका नंबराक प्राइज आसा अंडरस्टूड अर्थ जालें 1 to 9 भितर खंयचीय एक नंबर बट एका नंबराक प्राइज आसा ग्लास सांबाळा स्टार्ट करयांगे तुमच्या 1 लाख मात प्राइज कोण आपळयते आवाज चालू पळयताय फ्लॉयडा पळयले न्ही बस झुमका पात्य ना 60 ओके 96 ओके तुमचं नाव सांगा ऑल्विन पिंटो प्रीतम नरोना सर हांवें काल सांगले तुमच्या लागीं या 2 नंबरा पैकी खंयच्या नंबराक प्राइज वेता लोएस्ट उणे नंबर लोवेस्ट कोणे सांगला पळय ताका प्राइज वेता हांवें सांगिल्लें न्ही पयलें सांगिल्लें सो ऑल्विन कंग्रॅच्युलेशन्स बट प्रीतम तुका ह्या गेमाचो विनर तूं कंग्रॅच्युलेशन्स तुका 101 रुपये बरो उरले एमसी पैसे जोडले बरो 111 1 तावन 111 भितर 1 कितले पावटी येता इल्लेशे गिरगिरी गोश्ट जाला तुमकां सो ओके राइट आन्सर इज 36 68
68 म्हणतात तुम्ही. ओके. 98. 98. 98. 36. 36 म्हणतात. फ्लॉयड काले म्हणले हांवें खंयच्या नंबराक लक्षले नंबर? नियरेस्ट टू 50. 50क म्हणले हांवें. तुम्ही दोगांय अर्ध्या मनान आयिल्ले आतां देखून तुका दोगांयक प्रायस ना. तुमकां हे तुजें नांव सांग रे बाबा. जेसन गोन्सेगा. खोन्सेगा. आतां तुमकां एक क्वेश्चन हांवें विचारचें. कोणें घे म्हळ्यार नवरोत्तू विचारता आनी तूं करेक्ट आन्सर दिल्यार तुमकां प्रायज मेळटा. ओके. 23. 17. 17. 17. 17. या तुका 17 जाली वर्सां. ना ही सर नाका चेडवाचें प्रायज सर करेक्ट न्हू सर? 81. 48. Number 1. 32. 32. हे कालक्षर नंबर 1 म्हणले तुम्ही. तुमचं नाव सांगा. सगळ्यांचे नाव सांगा. हांकां 2 ताळयो दिया. जोरान 2 ताळयो दिया. जोरान ताळयो. फॅन्टास्टीक आन्सर. आय गॉट द रियल 2 गुड आन्सर्स. टेल मी युअर नेम्स आणि कसे रिलेशन या फ्रेंड ऑर एनीथिंग. युअर टू म्हजें नांव नियोला सल्डाना. हांव आयवीची सेकंड कझन. म्हजें नांव शरल मेनेझेस. हांव आयवीचें नेबर. म्हजें नांव विनया डी अल्मेडा. हांव आई विसवाडो. म्हजें नांव मायकल सिक्वेरा. हांव व्हंकलेच्या बापायचो ब्रदर इन लॉ. कझन ब्रदर इन लॉ. हांव JB डिमेल्लो. फ्लायड इज डॅडी म्हजो फर्स्ट कझन. हांव मार्शल डिसोजा. फ्लॉयड असो अंकल आनी गॉडफादर. हांव जूड नोरोन्ना. एकारी असो बड्यासो मनीस. कळ्ळें म्हणलें? बड्यासो मनीस. बट एक लाख मात ओनली वन गेटिंग द प्राइज सर. JB डिमेल्लो यू आर द विनर ऑफ दिस गेम बिकॉज द लोवेस्ट नंबर करेक्ट फ्लॉयड कोणें उणे नंबर सांगला ताका हें प्रायज वेता. सर तुमकां टेन्शन ना. बॅगान जाय तितले पयशे आहात. माफ करा सर. थँक्यू सर. प्लीज टेक युअर सीट्स. या JB डिमेल्लो कंग्रॅच्युलेशन्स. एक नवार्थीक साहिती. वय तिने हिल्डाबाईने सांगली ती मुजत गांवची वेणूरची ती प्राइज 1 लाख मात्र तुमकां मेळ्ळा न्हय हे व्हरून तिका दिया. मागीर नवरो दिता. ज्युनियर विल्फी म्हणून आमच्या पेनमरूरांत बारी नवडतीक तांची जर तर तुमी पदां आयकल्या जाल्यार तांकां तुमी शाबासकी म्हणटा. तितली बरी टॅलेंटेड ते आनी हे नवडतीक म्युझिशियन बँड मास्टर आनी आमकां बरो बेसावन दिल्ले व्यक्ती देखून तांकां जेरीबाब तुमच्या ताणें एक सोबीत पावत. देव बरें करून जुडबाब तुमचो साकार आमकां सदांच आसतलो. खंडेस. हें म्हजेंच पद हांवें बरयल्लें. म्हजें नांव लोपोसी माऊ. मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव. दुकर मातशें काम वयसिता हांव. देखून लोक म्हाका म्हणटरे दुकर सिमाऊ. म्हजें नांव लोपोसी माऊ. मंगळुरान बोंदेल म्हजो गांव. दुकर मारचें काम वयसिता हांव. देखून लोक म्हाका म्हणटरे दुकर सिमाऊ. तरी बाबा सुडसुडीत हांव. गांव सोलून चमकान म्हजें नांव वाडतीक नांव. वळख तुमकां
तुमका सांगता रे मट्टिसो गोहावू निड्डोडिसो पिली तुझे मुजोरे मावू कुडीन मटवो तरी बावा सुडसुडी धावू दुकर मारच्या कामान म्हजे नावाडदीक नावू ओळख तुमका सांगता रे मट्टिसो गोहावू निड्डोडिसो पिली तुझे मुजोरे मावू लोबसे मावू मंगळुरांत बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचे काम वयसे हांव देखून लोक म्हाका म्हणटा रे दुकर सिमाव दुकर मारून दुकराचें तासतालो तासून तासून आतां तकला हांव इश्ट म्हजे चिडायतात रे पंजे सिमाव देखून गांव सोडून गेल्लो मुंबई हांव दुकर मारून दुकराचें तासतालो तासून तासून आतां तकला हांव इश्ट म्हजे चिडायतात रे पंजे सिमाव देखून गांव सोडून गेल्लो मुंबई हांव म्हजें नांव लोबसे माव मंगळुरांत बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसे हांव देखून लोक म्हाका म्हणटा रे दुकर सिमाव मुखार कितें घडटा तें आतां आयकया परचे डिसेंबरांत जाल्लें फेस्त नाताल फेस्त म्हणून हाडलें हांवें विस्की बॉटल बायलेन म्हज्या रांदले रे सोरपातेल कावण म्हाका उदकडे रे पातळ पातळ परचे डिसेंबरांत जाल्लें फेस्त नाताल फेस्त म्हणून हाडली हांवें विस्की बॉटल बायलेन म्हज्या रांदले रे सोरपातेल कावण म्हाका उदकडे रे पातळ पातळ म्हजें नांव लोबसे माव मंगळुरांत बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसे हांव देखून लोक म्हाका म्हणटा रे दुकर सिमाव म्हजें नांव लोबसे माव मंगळुरांत बोंदेल म्हजो गांव दुकर मारचें काम वयसे हांव देखून लोक म्हाका म्हणटा रे दुकर सिमाव जेरी बाबाचे सुपर हिट पद दुकर सिमाव हांव चिंता उतरां तांचींस ताळो तांचोसू आनी खंडीत जावन फ्लॉयडा बरी म्हाकाय फ्लॉयडान तें कार्याक तांणी बॉम्बेंत MC केल्लें हांव चिंता न्ही फ्लॉयडान केल्लें न्ही पळय तांकां 2 ताळयो दिया जोरान 2 ताळयो जेरी बाब आनी एक म्हाकाय संतोश कित्याक तांच्या गांवांत वचून आमी रावता थंयच बोंदेलांत बट बेसिकली वेणूर फ्लॉयडान एवढले सांगले 11:30 वरार म्हणून थोडे फावटी चिंतचें पडटा हांवें पण असो ते थोडे फावटी गम्मत आहे मारन येता तें मारण ते आसता ओके आज बारीक खुशी जाल्या वैगिना वेळ जावन ते आसा फ्लॉयड आनी आयबी मोबायलार मागीर केल्या या एंट्री करया विल कंटिन्यू द प्रोग्राम मुझी गो तू कितले सोबीत गो तू तुका सिनी आलता पकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुका से पिंचायता रानी मुझी गो तू कितले सोबीत गो येवची स्टाईल पळयतना फिल्माक पळय कॅटवॉक करतात पळय तशें सायडले बरी जाल्लें देखून फ्लॉयडाक एक सवाल हे म्हजें सवाल न्ही एक तरणाटो MC मँगलोरांत ताणें केदाळाय व्हंकलेक न्ही न्हवऱ्याक विचारचें की कशी दिसता व्हंकाल
देखून तुका आज एक म्हजे सवाल. सोबीत दिसता, फुलां बरी सोंपता, निकित्रां बरी दिसता, चंद्रा बरी परजळटा, तूं न्हय व्हंकलबाई. नवऱ्याक तुजी व्हंकल कशी दिसता म्हणून हांव सत्य सांगता, हांव चिंता लागले की 25 इयर्स जाली येदोळ कशी दिसता म्हणून विचारूंक ना. हांव सोबीत जाल्यार ना विचारचें. देखून ताका ते 2 ताळयो दिया जोरान. ताजे व्हंकल एकदम सोबीत दिसता, बरो दिसता. तुजें क्वेश्चन तुकाच विचारलें. देखून हांव मुखार आपयतां दोनी कुटुंबाच्या वडिलांनी हांगासर येयना सुमान अदल बदल करूं. मुखार येया दोगांय, मुखार येया दोगांय. आतां 2 कुटुंबांक जो गुर्ताच्या पयलें काल म्हणटा ताका आमी नेकलेस म्हणटा हांव. वय मो मोगान ताणें हाडलां. देखून आतां आयवीच्या गाळ्या बाबरी तो सोबयता, ताका उल्हास पटयता. हांव कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा हांव. मुखार सर डॅडीन आनी मम्मी पळोवन रावून दीत. येस, वाव, 1-2 ताळयो. येस, कम ऑन एवरीवन. फ्लॉयड पाट दाखोवन जोगी तोंड मारता कशी. ओके, व्हडला असो फ्लॉयड. आतां पयलें 2 जण येयी एकामेका चेंबू म्हळ्यार उदक भरलेलें चेंबू, हलकान्नांतलो चेंबू पयलें अदल बदल करतात. मुखार सरा 2 जण एकामेका बरें करून पटलून धरा. एंड्रिया येयल्ल्यान धरून राव. एंड्रिया बरें करून पटलून धरा, पटलून धरा 2 जण. बरोबर किस जाल्यार दिवेत. वाव, 2 ताळयो. या देव बरें करूं. अंकल हांवें चिंतलो फ्लॉयडी कितें इतलो नासता गे म्हणून काय डॅडी उण्यार ना तेंत. आतां दोगी येणी एकामेका भरलेले पान पोट दिवन मोगान किस दितात. हे मुखार सरा. बरें कर एक किस, बरें हक करा. स्पॉट गेमाचे विनर्साचे प्राइज जाता केन्ना ओकले नवऱ्याडे तुमी दिवचे. बिंदूरच्या हॉलांत एक एंगेजमेंट आसलें आनी त्या दीस येस आमचे केटर्स आसले, आमचे अँटनी केटर्स. तांचे जेवण थंयसर जावन पाटी येतना तांचो एक व्हेकल एक एक्सिडेंट जाता आनी 2 जण भुरगे म्हणजे मिस्टर चेतन आनी मिस्टर आशीत ते देवादीन जाल्ले. तांचे खातीर आमी एक घडी भर आमी उबे रावन मागया खंडेस जावन तांचे खातीर. आनी कुरकारणी खातीर म्हजे लागीं विनंती, जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद मागूंक तुमी मुखार येवचे. तांच्या आत्म्याक शांती मेळोवन दी, तांच्या कुटुंबाक आदार तो देव दिवन दी अशें आमी मागता. तर आयच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक मनीसीन सुनीता क्रास्ट आसा ती हांगासर ती मागतात. मोगाळा जेजू, आज आमी प्रत्येक तरान मागता आमी सेव घेवच्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या कुडीक भलायकेचें आनी मोतीक समाधानाचें जावं. हें जेवण तयार केल्ल्या सिबांदीचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांकां तूं बरी बोलबळायकी आनी तांचो वावर करूंक तांकां फावो कर. प्रत्येक तरान मागता दिसाक 1 पावटी पुणी खाण जेवण नासतना वळवळच्या लोकां पासून तांकां उदारमणाच्या दाणी मुखार खाण पावो अशें कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मारिपांत. आमेन. Sangadito Vengetito Sangadito Vengetito Vegianja Tuje katir kalis fullago Sangadito
मोगा मुझे तू काची तुम मोन्हे धोलांगो तू so beautiful हावें तुझं मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा हात धरून दोगाय दोर्या वेळेर चलया मोगा बोळपाची गो सत्री रंगतली वाहा उतरां तोडी उलन दोगाय न्हंयतडीर बसया मोगा सावळीची गो मांद्री आसतली तू so beautiful हावें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा Mogasato, Joel Rebello, Daryl Muskiness and Prince on the mic. Olele tuka fanda ja panswera ridisle maka tu anja sarke salche त्या अंतराळी ये गो मोगा गोपन तू मुझे राणी जाऊन दौडतो लो काळजाच्या दरबारात येऊन तू राव सदा रावतलो अखेर पर्यंत संगीत तुझ्या तू ये मोगा हा ये मोगा तुंच मुझे राणी येऊन तुझो रायता वोंड आमचे फुलं दोगाय गीत नवे गावया मोगा बोगणाची गो फिरलोक वाजतली वाहो वात एक जळम दोगाय रात फाले करया मोगा स्वप्नाची गो रुपणी दिसतली तू so beautiful हावें तुजो मोग केला अरे तू गोपन म्हाका ये मोगा
शीतल बगलेक मुझे राव शीतल जाळ्यांत मुझ्या पोट शीतल बगलेक मुझे राव शीतल सगळो संसार विसरून हांव तुका रे आरायतली सावळी सातान खेळ शीतल सावळी सातान थक शीतल पावलो सातान बाव शीतल जीव तुझी फुलयतली दोस्ती कहया मस्ती कहया हसूया नाचूया संगीतची येव्या आम्ही सदा म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या गालांचो म्हाका मोग जाला म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या वंटांचो म्हाका मोग जाला म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या बावल्यांचो म्हाका मोग जाला म्हाका लव जाला म्हाका प्यार जाला तुझ्या सावल्यांचो म्हाका मोग Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals like animals most. Baby, so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies, and when we get along, we're not inside you. Hey, you're like a drug that's killing me. I cut you out entirely, burning it so high when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals, animals like animals most. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals like animals most. Maybe you think that you can hide, I can smell yourself for miles, just like animals. This is the ultimate, I can't go for it. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, 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 I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you
कीजिए क्या है इरादा चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू यही कहता है आज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my